आयज ह्या सेवेक अधिक नेट मेळचो, ही सेवा पारदर्शकतायेन मुखार येवची आनी लोकांक बरी सुविधा मेळची हे खातीर नागरी पुरवण खात्यान उबारिल्लें हें मोलादीक पावल आनी ह्या मोलादीक पावला खातीर एकदां जोरदार ताळयो जावपाक जाय. नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्याचे संचालक श्री जयंत तारे हांचे कडेन हांव मागतां की तांणी योगदानाचो उलोवप करचें. गुड मॉर्निंग. आज वेळ कमी आसा आमचे कडेन कित्याक सीएम सराक असेंब्लीन पावपाक जाय त्या खातीर हांव म्हजें भाशण जें आसा तें वेलकम स्पीच जें आसा तें थोडक्यान आवडटा. कितें आसा की आज एक आमचें ऑफिस जें आसा पळय तें ओपन जाल्लें आसा. त्या नंतर हो सुवाळो जो आसा पळय तो कोविड मार्जिन जावं ते आमच्या PMGK प्रायम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना हेचे आता ह्या फुडें अनावरण जावपाचें आसा. त्या निमतान हांगा हजर आसले गोंय राज्याचे माननीय चीफ मिनिस्टर श्री प्रमोद सावंत सर, आमचे NRI कमिशनर श्री नरेश वायकर सर, आमचे MLA POचे श्री गोविंद गावडे सर, तशेंच आमचे चेअरपर्सन श्री वीरेंद्र ढवळीकर, आमचे नावीद तहसीलदार जे सरपंच आसात, तशेंच आमचे ZP मेंबर प्रितेश गांवकर, तशेंच आमचे सेक्रेटरी सर डिपार्टमेंटाचे सेक्रेटरी संजीव गडकर सर, हे सगळे हांगा हजर आसात. तेच्या बरोबर आमचे कावन्सिलर हजर आसा आनी सगळे आमचे कुटी पंचायतीचे मेंबर्स जे आहा पळय ते हजर आसा. आमचे सगळे वितरक जे आसा पळय FPS डीलर्स ते हजर आसा. प्लस हांगा फोंड्यान जे नागरीक हांगा हजर आसा हाचे प्रथम हांव सर्वांचे स्वागत करता. हांगा म्हाका आतां व्हडा उमेदीन हांव सांगन दिसता की हे जे 3.25 करोड जे आसा पळय आज हांगा डिस्ट्रीब्यूट जावपाचे आसा जवळजवळ 450 लोकांक. सर म्हाका सांगन दिसता की जवळजवळ 70-80 हजार जे आसा फावो प्रत्येक FPS डिलराक मेळटा. ही एक आमची आनंदाची गजाल आसा. दुसरी मागीर म्हाका खुबशें सांगन दिसता की फाटल्या काही तेंपाक आमच्या माननीय सीएमाच्या मार्गदर्शना खाला आमी खुबश्यो गजाली चालीक लायल्यो. तितून एक रूट ऑप्टिमायझेशन म्हणल्यार पयलीं तुमकां FPS जे आहा पळय ते विविध तालुक्यान वयचे पडटाले. तुमच्या तालुक्यान जे आसा पळय तुमच्याच तालुक्यान रिस्ट्रिक्ट करताले. आता तशें ना. पयलीं माशेलांतलो मनीस जो आहा पळय ताका फोंड्या येवन धान्य कलेक्ट करचें पडटालें. आता ते धान्य जे आहा पळय माशेलांतलो मनीस बिचोले वचून कलेक्ट करूंक शकता, सांखळे वचून कलेक्ट करूंक शकता. सो ही गजाल. सो तितून एक 10% जे आसा पळय ते तुमचे हे कॉस्ट जो आहा तो रिड्यूस जालो. दुसरें जर आमी डिपार्टमेंटान डोर स्टेप डिलिव्हरी पयलीं फेर प्रायस शॉपाक प्रत्येक गाडी घेवन जे आसा पळय ती गाडी घेवन येवचें पडटालें स्वताची. आता डिपार्टमेंटान स्वता गाडयो लायल्ल्यो आहा आनी डिपार्टमेंट पे करता तांकां. सो आमी कितें एन्श्योर केल्लें आहा की तुमचे ड्रायव्हर जे आसा पळय पयलींचे एकूय ड्रायव्हर जवळजवळ 85 ड्रायव्हर ओनर्स ऑफ व्हेकल्स आनी जवळजवळ 120 व्हेकल्स ह्यो आमी तश्या तश्यो त्यो एम्प्लॉय केल्यो. दुसऱ्या त्या मनशाक कॉन्ट्रॅक्ट एजन्सी जी आसा पळय ताका दुसऱ्यो गाडयो हाडपाक दिवना. तितून एक एन्श्योर जालें की तेंचे ते लायव्हलीहूड जे आसा पळय तेचो समस्या जो आसा पळय जाणट्या लोकांचो व्हेकल ओनर तो प्रोटेक्ट जालो. अश्यो कितल्योश्योच गजाली आमी माननीय मुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शना खाला चालीक लायिल्ल्यो आसा. आता तर तुमकां माननीय मुख्यमंत्र्यान जे नवें E-POS मशीन कळ्ळें टेक्नॉलॉजी हे आता गंव तांदूळ जे आसा तेच्या बद्दलूच न्ही तर नवी टेक्नॉलॉजी जी आहा पळय तातूंत एक नवें E-POS जे आहा पळय ताचें आतां प्रेझेंटेशन आमी वर्कशॉप जावपाचो आसा. सो ह्यो गजाली ज्यो आसा पळय त्यो डिपार्टमेंटान आतां कितल्योश्योच चालीक लायिल्ल्यो आसा. दुसरें आता फाटल्या जेन्ना मुख्यमंत्र्यान हे डिपार्टमेंट आपल्या हातीन घेतले तेन्ना पयलींचे 10 किलो रायस आणि 5 किलो गंव मेळटाले. हे आता तुमचे कोटा जो आहा पळय कोटा वाडोवन जवळजवळ 14 किलो रायस बेनिफिशरींक प्रॉपर रेशन कार्ड आणि जवळजवळ 10 किलो बीट वाडयल्ले आसा. हितून दोन गजाली जाता. लोकांक बेनिफिशरी जे आसा पळय तो चड कोटा मेळ्ळो, चड रायस मेळ्ळा, तितून ते इन्फ्लेशन जे आसा पळय ते कमी जाता. रायसाची जी दर जी आसा पळय ती कमी जाता. जवळजवळ 9,80,000 लोक जे आसा पळय ताका आमी कॅटर करता अंडर PDS. जवळजवळ एव्हरी 3 वर्सांतले 2 जाण मनीस जे आहा पळय ते आमचे बेनिफिशरी. सो दिस इज अ ग्रेट थिंग. आनी आमकां कितें दुसरी गजाल म्हणल्यार PDS मार्जिन जे आहा पळय FPS ते वाडोवन दिल्ले आहा आमी बिकॉज ऑफ दीस एडिशनल कोटा. पयलीं समज 10 किलो दिताले तुमी आतां 15 किलो. सो ऑलमोस्ट 50% वाडले आसा. सो ह्यो गजाली ज्यो आसा सांगपाच्यो गजाली खूब आसा. मार्गदर्शन सीएमाच्या मार्गदर्शन आता तर डिपार्टमेंटच सीएमा कडेन येयल्ले आसा. त्या मानान आनी खुबश्यो गजाली चालीक लागलेल्यो आहा. FPS सर आमी एक पेंटिंग केल्लें आहा, ब्रँडिंग केल्लें आसा. हे तर सीएम जे आसले पळय PWD मिनिस्टर आसले
जवळजवळ हे सगळी 450 शॉपां जी आसा पळय एक सिंगल कलर कोडान जे आसा पळय पेंट करप थ्रू PWD इट इज अचिव्हमेंट फॉर डिपार्टमेंट आनी सीएमआर प्रत्यक्ष आपले स्वतः फायली ज्यो क्लियर करून 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी 40 फायली ज्यो आहा पळय विविध टायमार क्लियर करून जवळजवळ म्हणजे डिफिकल्ट टास्क बट वी हॅव अचिव्ड इट सर फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. दुसरे आमचे बोर्ड जे आसा पळय नेम प्लेट्स अँड बेटर आयडेंटिफिकेशन ह्योय गजाल जी आहा पळय ती चालीक लायली आहा. आनी खुबश्यो गजाली म्हणजे वेइंग स्केल्स इंटेग्रेशन विथ वेइंग स्केल. आता वेइंग स्केल थोडे आहा पळय त्यो दिवच्यो पडटा आमकां प्रत्येक एका FPSाक त्योय गजाली आमकां आतां सांगली लागपाच्यो ह्यो आतां आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याच्या अंडर जे आसा पळय मार्गदर्शना खातीर आमी काम करता आनी आतां जावपाचें आसा. सो परत एकदा हांव सगळ्यांचें स्वागत करता. चड टायम ना म्हाजे कडेन. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. गोंय सरकारा वतीन राज्याच्या उदरगती वतीन जेन्ना आमी एक पावल मुखार सरता तेन्नाच गोंय विकसीत आनी स्वयंपूर्ण करपाचें सपन साकार जाताना दिसता. गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाला गोंय सरकाराचे नागरी पुरवण खात्यान उबारिल्लें हें पावल गोंय सरकार लोकांच्या सेवे खातीर सदांच वचनबद्ध आसा आनी ह्याच वचनबद्धतायेक पाळो दिवन आयज वेळात वेळ काडून माननीय मुख्यमंत्री हांगा आयले. तांचे खातीर एकदा जोरदार ताळयो जावपाक जाय कारण आयचो हो दीन हांगा म्हत्वाचो आसा. चड वेळ घेनासतना आमी डिस्ट्रिब्युशन ऑफ कंपॅन्सेशन टू फायर प्रायस शॉप डिलर्स सुरू करता. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न येवजणे अंतर्गत हे डिस्ट्रिब्युशन जाता आणि पहिल्या सुवातेर मागता संजीवनी सहकारी ग्राहक संस्था लिमिटेड धारबांदोडा आणि मुखार येवचे. मुखारले नाव आसा मातशें बेगीन येवचे. वेळ मातसो आमकां वेळेचे भान दवरून आमी मातसो वेळ बेगीन करता. धारबांदोडाचे संजीवनी सहकारी ग्राहक संस्था FPS नंबर 27. हो भोवमान आसा संजीवनी सहकारी ग्राहक संस्थेचो. जोरदार ताळयो तांच्या ह्या भोवमाना खातीर. फ्रॉम धारबांदोडा नेक्स्ट वी हॅव फ्रॉम काणकोण विजय पुरुषोत्तम नाईक. फ्रॉम काणकोण विजय पुरुषोत्तम नाईक. ताजे उपरांत आसा अगेन फ्रॉम काणकोण रश्मिता नितीन वेळी. दुसऱ्या सुवातेर आसा काणकोण विजय पुरुषोत्तम नाईक. तिसऱ्या सुवातेर आसा काणकोण रश्मिता नितीन वेळी. काणकोण विजय पुरुषोत्तम नाईक. काणकोणकारां खातीर मातशो जोरदार ताळयो जावनी. अगेन काणकोण वी हॅव रश्मिता नितीन वेळी. तो कित्याक उलयता काणकोणच्यान परत एक फावट रश्मिता नितीन वेळी. मुखार आसा पेडणेच्यान सुहासिनी काशीराम कोरगांवकर. सुहासिनी काशीराम कोरगांवकर. ताजे उपरांत आसा अगेन फ्रॉम काणकोण शशिकला शेणवी. शशिकला शेणवी. ताजे उपरांत आसा सत्तरीच्यान बाबाजी माजीक. बाबाजी माजीक. ते उपरांत आसा सांगेच्यान महालक्ष्मी VKS सोसायटी. सत्तरीच्यान बाबाजी माजीक. शशिकांत शेणवी. ताजे उपरांत आसा बाबाजी माजीक. बाबाजी माजीक उपरांत आसा महालक्ष्मी VKS सोसायटी सांगे. महालक्ष्मी VKS सोसायटी सांगे. महालक्ष्मी VKS सोसायटी उपरांत आसा चंद्रकांत पांगम फ्रॉम सत्तरी. चंद्रकांत पांगम.
चंद्रकांत पांगम हांचे उपरांत आसा सुर्ला कोठंबी विकेर सोसायटी दिवचल. सुर्ला कोसंबी विकेर सोसायटी. सुर्ला कोठंबी विकेर सोसायटी. चंद्रकांत पांगम. चंद्रकांत पांगम हाचेर आसा. ताजे उपरांत आसा सुर्ला कोठंबी विकेर सोसायटी दिवचल. ताजे उपरांत आसा सुर्ला कोठंबी मशीन रावचे विकेर सोसायटी. सुर्ला कोठंबी उपरांत आसा विष्णू रामचंद्र परब फ्रॉम दिवचल. ताजे उपरांत आमी कोविड मार्जिन फेअर प्राइस शॉप रिप्रेझेंटेटिव्ह सुरू करता. तुम्हीच करा म्हणपाचो रिकॉर्ड. काय रकाचे म्हणपाचें काय सारखे असं भाऊ भरपूर झाले. मुखारले कोविड मार्जिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत आम्ही करता आणि पयली सुवात आसा फोंडे. एफपीएस नंबर रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा ते आम्ही हांगा डिस्ट्रीब्यूट करता. रुपाली नाईक, संजना सावंत, उमेश नाईक, प्रकाश नाईक, विकारो नाईक, संजय रायकर, सुरेश नाईक, शिवानंद नाईक आणि नवीन बोरकर तसेच शिवानंद डांगे फ्रॉम पोंडा तालुका. मातशें बेगीन येवचें फोंडे तालुक्याचे. फोंडे तालुक्या उपरांत आसा सालसेत तालुका. हो चल फुड्या चल फुड्या चल. फोंडे तालुक्यातली जांची नांवां घेतला मातशें बेगीन येवचें. रुपाली नाईक, संजना सावंत, उमेश नाईक, प्रकाश विकारो नाईक, संजय रायकर, सुरेश नाईक, शिवानंद नाईक, नवीन बोरकर आणि शिवानंद डांगे. सगळ्यात द्या आणि उभे करा कागद. हे आसात फोंडे तालुक्याचे रिप्रेझेंटेटिव्ह. फोंडेकारां खातीर एकदा जोरदार ताळयो. दुसऱ्या सुवातेर आसा सालसेत तालुका. म्हाका रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण आसात आनी मातशें बेगीन येवचें. वेळीप विकेर सोसायटी, उदय कामत कोलवा, सराउंडिंग सोसायटी, वार्का ऑलिव्ह सर्व्हिस कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, गोल्डन रुवेम कंझ्युमर्स, श्रीनाथ कामत, कुर्तोरिक सर्व्हिस कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, संदीप देसाई, नागोवा वेर्ना एससी सोसायटी 65 FPS and Roshan Silva 30 FPS from Salsat Taluka. सालसेत तालुका. अरे तू Next we have from Kanakon, Mr. Vinod Paldesai, Girija Mahale, Vaibhav Shelvi, Sarvanand Vedip, Vinita Prabhugavkar, Ramanand Dalal, FPS number 10, Sayyid Khalif, Kanakona, SKV Society and Siddhi Naik from Kanakon. Again, Mr. Vinod Paldesai, Girija Mahale, Vaibhav Shelvi, Sarvanand Vedip, Vinita Prabhugavkar, Ramanand Dalal,
FPS number 10 attached to FPS number 18 Sayyid A. Khalil, Kankona SKB Society 21 and Siddhi 9. ताजे उपरांत आसा धारबांदोडा अशे रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण आसा ते लागीं रावचे. धारबांदोडा VKS सोसायटी, सातेरी VKS सोसायटी, साकोडा VKS सोसायटी, MS तलावलीकर माय स्टाफ, सीताबाई कवळेकर कॉलेज VS सोसायटी and अंकिता देसाई फ्रॉम धारबांदोडा. कामान तुझ्या कामाला त्यांच्या Next we have Sane, Mr. Gajanan Kurdekar, Mahalakshmi, VK Society, Sitabai Kawlekar, Punam 9, Shaba N 9, Maria Nina Zagor, Sushant Desai, Anand Desai, Suhas JP Gaungkar, and Rajendra Naik from Sane Taluka. Again I repeat, Gajanan Kurdekar, Mahalakshmi, VK Society, Sitabai Kawlekar, Punam 9, Shaba Naik, Maria Lina Arizagos, Sushant S. Desai, Anant Desai, Suhas Gaungkar आणि राजेंद्र नाईक सानेकरांखातीर एकदा जोरदार ताळयो. साने तालुके उपरांत आसा बार्देज आणि बार्देज वी हॅव काशीनाथ सावळ, अशोक धारगळकर, विठ्ठल थळी, सुगांती जोशी, दिदोसो लोबो, शैलेश मामरे, अमित नाईक, पुरुषोत्तम बारदोडकर, सुशांत धारगळकर, रामतीर्थ नागवेकर फ्रॉम बारदेज. अगेन आय रिपीट, काशीनाथ सावळ, अशोक धारगळकर, विठ्ठल थळी, सुकांती जोशी, दिदोस लोबो, शैलेश महामरे, अमित नाईक, पुरुषोत्तम बारदोडकर, सुशांत धारगळकर, रामतीर्थ नागवेकर. नेक्स्ट वी हॅव तिसवाडी तालुका आणि तिसवाडीच्या नुसार रमिता अशोक शिरोडकर, श्री संदीप भोसले, श्री नामदेव नाईक, आगाशी VKS सोसायटी, श्री प्रजय अलायन्स रामराय नाईक, मिसेस प्रियांका शेठ, श्रीमती रोशन नाटेकर, श्री सिद्धार्थ शेठ बरगावकर, श्रीमती सायली बोरकर and श्री राया वांगणकर फ्रॉम तिसवाडी. तिसवाडी अगेन आय रिपीट, फ्रॉम तिसवाडी मशरिकी मुखाल्या. तिसवाडी अगेन रमिता अशोक शिरोडकर, श्री संदीप भोसले, श्री नामदेव नाईक, आगाशी VKS सोसायटी, श्री प्रजय लायस रामराय नाईक, प्रियांका शेठ, रोशन नाटेकर, सिद्धार्थ शेठ बलगावकर, श्रीमती सायली बोरकर and श्री राया वांगणकर. Next we have from Pennem Sunita Bugde, Penne Taluka Farmer Service Cooperative Society, अर्चना नाईक, नंदकुमार वामन शेठ, गीता शेडगावकर, गौरनाथ तळवणेकर, संतोष बाबल सावंत, आशिष कळमुटकर, अभिजित नार्वेकर, शांताराम मांद्रेकर फ्रॉम पेन्नेम. पेडणेकर उपरानुसार फ्रॉम सत्तरी सुदेश तेली, सत्तरी तालुका फार्मर कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, नगरगाव ग्रुप विकास क्रेडिट सोसायटी, प्रेमनाथ दळवी, सिद्धेश सावेकर, सागर शिरोडकर, सरिता देसाई, चंद्रकांत बांगव, श्यामसुंदर शिरोडकर आणि दीपा कोळमुटकर फ्रॉम सत्तरी. सत्तरी अशोक खरे सगळ्या दादा प्रत्येक तालुक्यात हे सोपतले केन्ना वाटप आसामध्ये आफ्टर सत्तरी वी हॅव मनमगाव, शेरडी रावल, सारकोल चिकोली,
कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड विनायक देवशेकर किशोर पेडणेकर पीडी बेलो तसेच मोरमुगाव वॉटरफ्रंट कंझ्युमर कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड द मोरमुगाव वॉटरफ्रंट वर्कर्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड विलासिनी शिरोडकर संदीप मांजरेकर सविता होनावरकर रमाकांत सत्तरकर स्वराली पुरुषोत्तम होनावरकर आणि वेलसाव क्रेडिट सोसायटी मोरमुगाव चला 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 मोरमुगाव चलवताना आसा केपेचे रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण आसात आनी अशे तयार जावचे अशोक पै टुकले लिंगो प्रभुदेसाय अपर्णा सावंत विशाल गांवस देसाय लोपंडीना घोष श्यामला मराठे विनायक बारसेकर सुधीर देसाय राया नाईक आणि गौरीश कोठंबीकर डायरेक्टर मिळाला बरोबर हे बघ मेघराज केपे झाले उपरांत लास्ट वन इज दिवचल मेघराज दिवचलच्या रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि मशबेगिनेच्या नवदुर्गा बीकेएस सोसायटी 42 नंबर 24 सुल्ला कोटंबी बीकेएस सोसायटी लिमिटेड संजय आरंभेकर विष्णू रामचंद्र परब संतोष गडेकर मोहन गणेश टारी कल्याण कंझ्युमर्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड कल्याण कंझ्युमर्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड 10 कल्याण कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड 34 and शंभू वामन फडते number 36 from Micholi. Dilsar sir. Then now we have Provincial Navadurga BKS Society, BKS Society 24, Sulla Kotambi BKS Society Limited 23, Sanjay Arundekar, Vishnu Param, Santosh Gadekar, Mohan Ganesh Kari, Kalyan Consumers Cooperative Society 34, Kalyan Consumers Cooperative Society 10, and Shambhu Vaman Phadke 36. दिवचलकरांक खातीर मातशें उलयताना ताळयो जावनी. सर तुम्ही आनी जाणा वेळान वेळ काडून आयले त्या खातीर म्हाका मुखेलमंत्र्याक देव बरें करूं म्हणटा. हे गुल्ले आहे पण सगळ्यात मनापासून अभिनंदन. मुखेलमंत्री महाराज मुख्यमंत्र्यांनी उलोवप करचें. नमस्कार. चड वेळ उलोवतना तुमचो म्हाका असेंब्लीक 11:30 परत एकदा परवरी पावपाक जाय. पण आयच्या सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटाची 2 कार्यक्रम. एक सिव्हिल सप्लाय ऑफिस आम्ही नव्या जागेत आज इनॉग्रेट केलें आणि दुसरे फेअर प्राइस रिलेटेड तुमचे उरलेले ड्यूज कोविड काळातले उरलेले ड्यूज हे दिवपा खातीर आयोजीत केल्ले हे फंक्शन. त्या कार्यक्रमाक म्हज्या बरोबर आसात आमदार गोविंद गावडे, एनआरआय कमिशनर नवीन सावयकर, सेक्रेटरी गडकर, त्याच बरोबर व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेज आणि पेडण्या साकून काणकोण पर्यंत म्हणजे सगळे फेअर प्राइस चलोवपी हांगासर आयिल्ले म्हणजे मोगाळ भाव आनी भयणानो. पहिलेच फावटी एका प्लॅटफॉर्माचेर इतक्या मोठ्या प्रमाणात तुमकां सगळ्या जाणांक पळयता. हांव तुमच्या सगळ्यांचे
मनापासून तुमचे खूप खूप अभिनंदन करता. नेटात तुम्ही तुमच्यासाठी ताली वाजता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांची वन नेशन वन रेशन आणि प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना किंवा गरीब कल्याण योजना हे लोकांपर्यंत पावोवपाचे अँबासिडर जर कोण आसात जाल्यार ते अँबासिडर तुम्ही आसा. तुमचे परत एकदा हांव अभिनंदन करता की खरोखरूच तुम्ही सगळे जाण सर्व्हिस सेक्टरान आसा म्हणपाक काय हरकत ना. आमी जशें म्हणटा की गव्हर्नमेंटाचो डायरेक्टली लोकांकडे डील करपी मनीस कोण किंवा लोकांकडे डील करपी शॉप कोणाचे जाल्यार ते तुमचे आसा. तुम्ही जितके बरे सरकाराचे मोदीजीचे माझे सांगतले तितके बरे लोक आयकतले. कारण हांव सातत्यान म्हणटा आमी जरी कितें सांगच्या पेक्षा तुम्ही सांगा महत्वाचे आसा. म्हाका एक दोग जाण एकटो निवेदन दिवन गेलो, एकटो कानान सांगून गेलो वेगवेगळ्यो गजाली. पण तुमचो डायरेक्टर म्हाका सातत्यान तुमचे वेगवेगळे विशय म्हज्या समोर मांडीत आसता. आमी जशे लोकांक म्हणजे कमी रेटीत गंव दिता, तांदूळ दिता, फ्री ऑफ कॉस्ट गंव दिता, तांदूळ दिता. थोड्या जाणांक आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिता, थोड्या जाणांक आमी कमी रेटीन दिता. आणि फेअर प्राइस शॉपवाले गेली कितलीशीच वर्सां म्हणजे आमी म्हणटा जनरेशन टू जनरेशन. कित्याक ती आजी आनी नातू आयली तेणी म्हाका सरळ सांगलें आपल्या आज्जेच्या नांवाचेर शॉप आसा. आतां हांव पळयता म्हणजे दोन दोन जनरेशन ही सेवा तुम्ही लोकांक दिता आणि ती सेवा तुम्ही लोकांक दिता. म्हणून पहिल्यात पयली तुमचे परत एकदा हांव सरकाराच्या वतीन आणि मोदीजीच्या वतीन बी तुमचे अभिनंदन करता. आणि एक गजाल हांव मुद्दाम सांगता, म्हाका खबर आहा तुमचे कमिशन वाडोवपाक जाय. पण आमी एक गजाल आतापर्यंत जी केली जे गाडयो ट्रान्सपोर्ट व्हेकल आमी त्योच मेंटेन दवरपाच्यो. तुमचो जो ट्रान्सपोर्ट तुमच्या तालुका लेवलापासून तुमच्या घराकडे व्हरून दवरपाचो तो आमी मेंटेन केला. आमी आत्तां म्हणजे जर कालचे बजेट जर कोणी ऐकलं असत जाल्यार मुख्यमंत्री FPS म्हणजे मुख्यमंत्री फेअर प्राइस शॉप ही योजना आम्ही जाहीर केल्या. या योजनेच्या अंतर्गत तुमचो इन्सेंटिव्ह जो असा म्हणजे तुमचे कमिशन जे असा पयली हे कमिशन नक्कीच आम्ही वाडयतले. ती कशा पद्दतीन डिझायन करप हे डायरेक्टर आणि तुमचे असोसिएशन मेळून ठरवपाक लायता. ओके, तुमकां बऱ्या पद्दतीचे कमिशन मेळचे कारण तुम्ही सगळेजण लोकांकडे अशा पद्धतीचे बरे सर्व्हिसीस दिता. त्या खातीर हांव तुमचे खरोखरच अभिनंदन करता. खुबशे जाण कॉपरेटिव्ह माध्यमांतल्यान चलयता, थोडे जाण इंडिव्हिज्युअल माध्यमांतल्यान चलयता. हांव त्या सगळ्यांकूय म्हणजे फुडल्या येता त्या वर्सा खातीर म्हणजे नवीन फायनान्शियल वर्सा खातीर तुमकां शुभेच्छा दिता. आणि एक गजाल सांगता म्हणजे जायते रिफॉर्म आणि जायते बदल आमी ह्या म्हणजे फ्री डिस्ट्रीब्युशन सिस्टमांतल्यान हाडल्या. हाज्याय फुडें असे बदल जे आसा ह्या फ्री डिस्ट्रीब्युशन सिस्टमांतल्यान हाडटले. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आमकां जाय. हांव वयता आसतना इतकेंच सांगता तुम्ही लॉसान वयतना तुमची फेअर प्राइस शॉपां जी आहा ही फायद्यान चलतली आणि तुमकां ती चलोवपा खातीर फायदोच जातलो इतकें हांव नक्कीच सांगता. आणि माझी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.